5 वर्सां फाटीं 2017 वर्सा लोककलेचो हात धरून परंपरा आणि संस्कृती जपपाचो आणि जगपाचो ध्यास घेवन कुडचडेंच्या संजय नाग हांणी लोकरंग ह्या संस्थेची स्थापना केली। हे संस्थेन थळाव्या तरणाट्यांक एकठांय करून गोंयचे पारंपारीक लोकनाच बसोवन फक्त गोंयांतूच न्हय तर देशांतल्या उदयपूर, छत्तीसगड, झारखंड सारक्या राज्यांतूय गोंयचें प्रतिनिधित्व केलां। गोंयांत आयोजीत जावपी वेगवेगळ्या लोकनाच सर्तींनी वांटेकार जावन जैतिवंत पद जोडपी अशी ही संस्था। लोकरंगाच्या 5व्या थापणूक वर्सा निमतान लोककलेच्या मळार वावुरपी हेर संस्थां खातीर भोवमान सुवाळो तशेंच लोकतत्व ह्या नांवान सांस्कृतीक कार्यावळीचें आयोजन केलां। हो सुवाळो 20 ऑगस्टाक कुडचडेंच्या रवींद्र भवनांत आयोजीत केला। कुडचडेंचे आमदार आनी भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांच्या हस्तुकीं ह्या सुवाळ्याचें उक्तावण जातलें।